आमकां नावेली रातवाडो म्हणटा थिंगा एक कॉल येयलें 4 जावन 7 मिनटां की सरपंचान कॉल केलो म्हणून आमी इमिडियटली थिंगच्यान भायर सरले आनी रातवाड्या पावतरेन सरपंच मागीर मेळ्ळो आमकां पॉल सरपंच नांव तेजें सरपंचान आमकां सांगलें की अमके कडेन एक हें पडला म्हणून मस पडला म्हणून मस ती वचून पळय जाय बांयक वचून पळयता जाय बांय बरी डीप आशिल्ली म्हणटकीर आमचे कडेन मॅन पावर आसलो पळय तो मातसो कमी जावपाक लागलो पूण सरपंचान सांगलें की सरपंचान तेजें आमकां कॉपरेट खूब केलें की सरपंचान सांगता सरपंचान एक 4-5 जाण मनीस आपयले आनी तेजे वयल्यान ते आमी रोखडे त्या एका म्हशीक रोखडे काडपाचो ट्राय केलो आनी ते लोकल बॉडीज लोक येयल्ले पळय तेमी बी खूब हेल्प केलो सरपंचान हेल्प केलो सरपंचान बी तेका कॉपरेट केलो सरपंचान बी तेका काडपाक हात घातलो पण सरपंच असं दिसलो की सरपंचान सुद्दां हात घालतना आपूण एक सरपंच असं मेळ केला एक लोकल बॉडीचो असो मनीस असो करून दाखोवन दिलो कळ्ळें न्हू की आनी तेज नंतर रोखडे काडले आनी तेका म्हशी सोडून दिले म्हाजें नांव शेखर देसाय मडगांव फायर स्टेशन आमगे सरपंचा तरी कितें आमगे वॉर्डान कोणें कितें जालें सरपंचा फोन मारल्यार आमगे सरपंच इतू हेल्पफूल रोकडो केन्ना ना म्हणा कसली डिफिकल्ट जाल्यार खूंय कितें जाल्यार लायट पडो आनी कितें पडो तो रोकडो आमकां हेल्पा पावता जे भाशेन एक फोन मारनाका सरपंच आमगे थिंग रेड पडो आयज जालें म्हणून सरपंचान रोकडो फायर ब्रिगेडीन फोन मान फायर ब्रिगेड येयले एंड दे डीड द नीडफूल ते भाशेन आमगे सरपंच आमकां सदां हेल्पफूल आहा आनी आमी सदां तेच उपकारी कित्याक तो आमकां सदां सगळे कसले टायम केन्ना ना म्हणा रोकडो आमकां हेल्पा पावता ताका लागून सरपंचा हांव देव बरें करूं म्हणटा वियना वेगस आनी वियना ब्रागांचा सो वियनान म्हाका कॉल केलें एक आमगेली सकयल शेत आहा म्हणून घरा फाटल्यान थिंगा एक बांय आहा बरी ग्रावंड लेवल आसन आहा ती सो त्या शेतान एक मोस शेतां आसतना थिंगा सकयल पडली बांयत आनी ती रोट्टा म्हण लागलें सो हांवें इमिजिएटली कॉल केलें फायरा डिस्ट्रिक्ट फायरा आनी तेमी कॉल घेवन रोखडे येयले ते उपरांत हांवें डॅन फावंडेशनाकूय मारलो ती म्हणलें आपल्या लोकेशन धाड ते मेरेन फायर डिस्ट्रिक्ट पावले आनी बियाना सांगलें आमी येता थिंगा आनी ते मेरेन आमचे फायर डिस्ट्रिक्ट आसलेले तांकां ती मोस्ट काडपा मातशें आनी मनीसूय जाय आसले सो आमी लोकल आमगेले 2-3-4 जाणां आपयले ते येयले आमगेले आनी आमी वियना आमी लोकल सारकीं जाय जाणां सो सगळ्यांनी घडून तेका जीव साल्वार केला सद्या पयलीं व्हडलें आशिल्लें आमकां एक भंय पडली ती मरत म्हणून बांयत पडून मागीर ताबडतोब फायर ब्रिगेडूय येवन आमी सगळे एकठांय जावन ताका काडला आनी आतां ती वयर काडून ती गेली जाग्यार पयलीं सो थँक्यू म्हणटा आमी डिस्ट्रिक्ट फायराक आनी डॅन फावंडेशनान म्हाका जायतें कॉपरेशन दिलां रोखडे येवन ताबडतोब येयलो देखून सद्या हाजी एक म्हशेचो जीव वाचलो थँक्यू